मिसाची सुरवातेक आमी गायन करुया A31 पेज नंबर 16. Sois pora ecleoseva Sosna no mantuca Sois pora ecleoseva Sosna no mantuca Tu volto tu podveda Tu shimoima Sognem Sasna no mantuca Sois pora ecleoseva Sasna no mantuca Bapaचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. सर्वेश्व तुमचे सवे असू तुमचे सवे असू. प्रितीच्या भावां भयणांनो, आयचो आमचो विशय आंकवार मारे भाशेन आमचे संवसारी पयन देवा कुशे पोरमणे करुया. मारिया आमची सोर्गीची आवय भुरगेपणांतल्यान ती देवाचो खूब मोग करताली आनी मागण्यांतल्यान आनी आपले चालते जिवितांतल्यान देवाक मानवता तसलें जिवीत जियेताली. गाब्रिएल दुताचो संदेश आयकना फुडें ती गाबल्ली करी, पूण तिणें देवाची खोशेक होयकार दिलो आनी देवाच्या पुताक आपल्या कुसव्यांत बिराड दिलें आनीक ताका जल्माक हाडलो. देवाची कुशी आगवड आनी कोश्टी परिस्थितीन पाडूंक आज मारिया आमकां एक खेरीत नमुनो. तर मारेचे विणवणेन आमी देवाची खोशी सगळ्या वेळार आमच्या जिवितांत पाडूंक आमकां जण एकल्यांक हे मिसाचे बलिदानान बोड आनी कृपा मागुया. आणि मोगाळ बाबडींदो ही कल्पना मोतीन धरून सायबी माय भाशेन देवाची कुशेक आमी सदांच जायती आसोंक आमकां आदार मागतना सबार पावटी चुकलेल्या खातीर देवाची काकलुतीक आमी उलो मारतल्या आनी ताणें आमचे सवें केल्ल्या व्हड विस्मितां उत्सुऱ्यां खातीर आमी वाखाणटल्या. आयज हें वेस्पस कशें आमी पाळटाव तेन्ना सदांचे भाशेन हांव पातकी वो दुसरी पिराचिताची मागणी आसची नात, पूण आमी स्तोत्रां गायतल्या. 3 स्तोत्रां देवाची वंदीन करूंक आनी वाखाणूंक. तर असले मनान आमी ह्या 3 स्तोत्रांत वांटो घेवया. देवाची दया, ताचें बरेपण, ताचो आशिर्वाद आमी ह्या स्तोत्रांतल्यान नियाडुया. सुभागी तूं आंकवार मारे, सगल्या वस्तूंच्या रोचणाराक तुझ्या कुसव्यान तुवें सांबाळलोय. स्तोत्र गावया A28 सर्वेस्पराच्या मानान पान 14. सर्वेस्पराच्या मानान नवे गीत रोचून गाया आमचे खातीर चोरया ताणें करून दाखयल्या पोदवेदार बोलीश पाव्या पाठयली आमकां सोडून सगल्या पोरसांक दाखयली पोदवी आपल्या मोगाची बासायले उतर पाडले पोरजेची केली दोया
जोडले तरुण आमच्या देवाचे पृथ्वीच्या सुलोकानु गोडगोडानो मन कुरा तो देवा ताळयो पेटा तुमचो संतोष पोरगोटा सुरवेस देवून येता आपले रसिकन येता ताची राजवट नीतीची ताची राजवट मोगाची सोर्वेस पोराच्या मना संतोषाने गीत गायता सोर्वेस पोराच्या मना संतोषाने गीत गायता महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. सुभागी तू आंकवार मारी सगळ्या वस्तूंच्या रोचणाराक तुझ्या कुसव्यान तुवें सांबाळलोय. जाणे तुका रोचली ताका तुवें सोल दिलोय तोरूय सासनांक तूं आंकवार. स्तोत्र गाऊया B5 पेज नंबर 22. Slokano deva vakana survoi posano labina vada some slokano deva vakana survoi posano labina vada usul mogachi tachi tirkushi Doyadam Tode Sasna Viswashi Utsul Mogachi Tachi Tirkushi Doyadam Tode Sasna Viswashi. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. जाणे तुका रोचली ताका तुवें सोल दिलोय तोरूय सासनांक तूं आंकवार. सर्वेश्वरा तुझ्या देवाचो देवलो आशिर्वाद तुजेर आमा मनशांक जिविताचें फळ तुजे उद्देशी भोगूंक मेवलें. स्तोत्र गाऊया F8 Jesus show me page 89. Bapas mój mi porgot kurat, Bapas mój mi porgot kurat, Jesus o mi, Deva Jesuim koristace, Tori Deva vor victorum Jesum bodai da koilina, Apna nigut kali kurum, Sakrace रूप ताणे घेतले मुशा वरवीं चाको जालो लानवी खालतो पाडो जालो खुसार मोरो पुर्यान लेगो जेसू लानवी खालतो जालो Dikun sorgar taka uklun Sogniana vaporos vorte Urvigna daka vapandile Sorgar prithvi norkat ligun
Jesu nawa soglio rosna dimi mota noman kurta Bapak moima voi povo pun soglio jibo purgoto ta Jesus somi Bapaj moi me porgot korat Bapaj moi me porgot korat Jesus somi Muhimam Bapak, ani Putrak, ani Pavitra Atmyang, Adi Anta, ani Sada Sadankal. Amen. सर्वेश्वरा तुझ्या देवाचो देवलो आशीर्वाद तुझे दुवे आमा मनशांक जिविताचे फळ तुझे उदेशी भोगूंक मेळ्ळे प्रार्थुया मागुया आमच्या एकल्याच्या इतिहासा खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर आमी ह्या गांवांत रावतल्या कुट्टाडीच्या सगल्या एक गोराब्याचेर सायबीमाची मुजतीन सुभाम आशीर्वाद मागुया आयच्या दिसा किरीत भाशेन आमी मागता संपलेल्या मारिया कॉन्सेसांव सिल्वा पयल्या वर्साची मीस फादर मारियो इंटेसांव भेटयतलो आनी हांव फाब्रिकाचें इंटेसांव आयचें वेस्पर कहें आनी आमी एकली आमची मागणी आमी बापाशें दवरतना संवसारा खातीर मागुया पिडेन दुयेंत आसलेल्या खातीर मागुया गोजिवंतां खातीर आमची मागणी बापाक दवरुया सर्वेश्वरा देवा भोव भागिवंत आंकवार मारेक आयज आमी भोक्तीन वंदिता जशी तिका तुवें कुरपेन बोल्ली तशी आमकां तिचे विणोनेन दिसान दीस अदीक कुरपेन बोर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणांच्या सासणाक आमेन इतिहासाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप त्या दिसांनी देवाची आगपेट आपणे तयार केल्ल्या जाग्यार दवरूं दाविदान सगळे इस्रायल पोरचेक जेरुसाल्याक एकठांय केली दाविदान आरोनाचे तशेंच लेवीच्या पुतांक आपयली सर्वेस्पराच्या उतरा प्रमाणे मोइजेसान फर्मायल्लें तशें लेवितांनी आपल्या भुजांचेर दांडयो दवरून देवाची आगपेट व्हेली ताच्या भावांनी किन्न्यो वेणू आनी कंसाली आनी वाजोंत्रां घेवन खुशालकायेन गितां करचीं म्हूण दाविदान लेविताच्या फुडाऱ्यांक सांगलें ताणें देवाची आगपेट हाडली आनी दाविदान बांदलेल्या तोंबून दवरली आनी ताणें देवाक होम आनी शांतीची योद भेटयली आनी होम आनी शांतीचो योद भेटयतच दाविदान सर्वेस्पराच्या नांवान लोकांचेर आशिर्वाद घालो देवाचें उतोरें देवाचें व्हड उपकार जबाब तुज्या विसवाच्या जाग्यार चडून वच सर्वेस्परा आनी एकदां म्हणुया तुझ्या विसवाच्या जाग्यार चडून वच सर्वेस्परा एफेताक आगपेट आसा म्हूण आमी आयकलां लार्माच्या मैदानार ती आमकां मेळ्ळी तो ठिकाण करतातूय आमी वचुया ताच्या पांयाच्यो मोनयो मुखार सोरपटुया जबाब तुज्या विसवाच्या जाग्यार चडून वच सर्वेस्परा तुजी यादनीक प्रामाणीकपणान चलूंक आनी तुजे भोग आनंदान उलासून तुजे सेवकांक दाविदाच्या मोगा खातीर तुज्या माकलोल्यांक भायर घालूं नाका जबाब तुज्या विसवाच्या जाग्यार सोडून वच सर्वेश्वरा खऱ्यानूच सर्वेस्परान सियोन साराक विचून काडलें तेंच ताका जाय आपल्या ठिकाण करूंक हांगा हांव सदांकाल जियेतलो हांगा म्हजें बिराट करून
हांवें येवजिलें. जबाब: तुझ्या विसवाच्या जाग्यात सोडून वच सर्वेश्वरा. उद्गार. Sobespora, soy, sobespora. Sobespora, soy, sobespora. Sobespora, soy, sobespora. Sobespora, soy. सर्वेस्पराक जोय जोय. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तीं सगलीं सुभागी. सर्वेस्पराक जोय. Sobespora, soy, sobespora. Sobespora, soy, sobespora. Sobespora, soy, sobespora. Sobespora, soy. सर्वेश्व तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू लोकांचे उरपोचे लागीं उलयता थंयच आसतना लोकांच्या जम्यांतले कोण एकले बायलेन व्हडल्या ताड्यान ताका म्हणलें, तुका सांबावलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिलें तें ओड्डें बागी. पूण ताणें म्हणलें, देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात ती ओदीक सुभागी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबलिंदो, आमी आयज वेस्पर कोत्ता आनी फाल्यां व्हडल्या दोबाच्यान आमी आसोम सायबिणीची परब समारंभ आनी आयज हो कांय बरो विशय काडलेलो आसा. आंकवार मारी भाशेन आमचें संवसारी पयन देवाचे कुशे प्रमाणे आमी जिवया. मोगाळ बाबलिंदो, दोन तुमकां एग्जाम्पल दिता. तुमी जायती फावटी घोडी आयकलो आसतलो. एक धाकटुलो भुरगो खंय खेवतालो ग्रावंडार आनीक एक भाग्यवंत मनीस ताचेशी येता आनी विचारता, खंय भुरग्या हांगा यो, आतां समजा तूं खेवतानाच तुका मरण आयलें जाल्यार तूं कितें करतलोय? होय भुरगो एक देवाची कुशीक प्रमाणे जेवपी भुरगो. ताणें हे भुरग्यान म्हणलें, खंय हांव खेवत रावतलो. कितें? तुका मरण आयलें जाल्यार आतां तूं खेवत रावतलोय? होय, हांव खेवत रावतलो. कित्याक? हे वेळार देवाक जाय हांवें ग्रावंडार खेळ्ळें. जेन्ना म्हाका शिकूंक जाय तेन्ना हांव शिकता, ती देवाची कुशी म्हूण पाळटा. जेन्ना हांवें दुसरे भाशेचें कितें काम करूंक जाय ते वेळार करूंक जाय तें देवाची कुशी म्हणून हांव पाळटलो. आनीक आतां खेवताना जरी तर म्हाका देव आपयता जाल्यार हांव खेवत रावन देवाक भेटतलो. कांय बरें ताची उतरां. खेवत म्हणजे तो मोदनाक भिवंक ना. आपणाच्या जिवितान देवाची कुशी प्रमाणे घडये तें आपणें जिवीत जियेलो, ते खातीर तो म्हणटा हांव खेवत रावतलो. आनीक एक एग्जाम्पल आसा. आमी जाणाव सेंट इग्नेशियस ऑफ लॉयला, भाग्यवंत इनासाचो लॉयल. ताणें आपणाची संस्था जेजूय संस्था स्थापली तेन्ना ताणें एक पॅटर्न सुरू केलो, डिसर्नमेंट ऑफ द स्पिरीट. एक म्हयन्याचो रितीर कसो ताणें आपल्या पाटलावदारांक एके भाशेन घडोवन हाडलो. आनी कोणूय ताचे संस्थेन भितर सरता जाल्यार चडशें डिसर्नमेंट ऑफ द स्पिरीट म्हळ्यार नियाळ करून देवाची कुशी जाल्यार ओळखून घेवन बरीं पावलां मारूंक तो रितीर. जायते जाण आजून पासून हो रितीर करतात. त्याच संस्थेचे पाद्री न्हय, पूण दुसरीं भाव भयणां एक म्हयन्याचो रितीर करून देवाची कुशी आपणाच्या जिवितान कितें तें ओळखूंक हें डिसर्नमेंट ऑफ द स्पिरीट करतात. वय मोगाळ बाबडीनो, आयच्याय वाचपांत ओदी करून शिवर्तमानान आमी पडयलां धाकटेंशें वाचप. तें लुकाच्या शिवर्तमानान एक वस्तोरी लोकां मदें लुटींतली एकली बायल म्हणटा, जेजूक वाखाणून म्हणटा, तुजी माय तुका दूद दिला आनी तुका कुसव्यान रीग घेतला, ती वस्तोरी सुभागी. पूण आतां जेजू कितें म्हणटा, तितलेंच न्हय, म्हजे मायन म्हाका दूद दिलें,
म्हजे मायन म्हाका कुसव्यान जल्मांत धाडलो तितल्याक लागून ती व्हडली न्हय पूण कित्याक देवाचें उतर आयकता आनी सांबाळटा. जेजून आपणाची मांयक पडयल्ली ते मांयचे खांकेन तो जियेलो. ह्या भुरगेपणांत तरणाटपणार मारयेच्या खांकेन मारयेच्या घरान तो जियेलो वाडलो आनी ताणें पडयलें आसतलें. मारिये आपली मांय कसली फकत संवसारीचे नदरेन ती म्हाका मांय न्हय पूण देवाचें उतर तिणें सांबाळलें तें पाळलें. देवाची कुशीक ती आयती आसली आनी त्या खातीर देवाचें उतर तिका तिच्या जिवितान सदांच पयलें आसलें. आनी आमी पळयता सायबीण मायनो आपणाच्या जिवितान जेन्ना तिका बोडव्या गाब्रिएलान सांगलें ती आवय जावचें आसा तेन्ना तिणें कितें म्हणलें ही आसा देवाची चाकोन जावं तुज्या उतरा पोरमणें देवाची कुशे पोरमणें म्हणून तिचें जिवितूच जालें देवाची कुशीचें जिवीत. मोगाळ बाबलिंदो आयज आमी पळयता ह्या वाचपांतल्यान आनी पयल्या वाचपांत आमी पळयलां भाग्यवंत पावलो कोरिंतकारांक बरोवन आमकां उडगास कोत्ता मोदना तुजें व्हडपण हूंय. मोदनांतल्यान आमी पळयता आमच्या संवसाराचें जिवीत काबार जाता पूण कांय बरें तो म्हणटा तर मोदनाचें कूस पातक आनी पातकाचें बोळ सुमूट. जेजू वरवीं नवी सुमूट आमकां आयल्या. जेजू वरवीं आमकां नवें जिवीत मेवलां आनी जेजू ह्या संवसाराक दिवच्याक मारये एके भाशेन आयडोण जालें. कुरपेचें आयडोण तिणें ह्या जेजूक ह्या संवसाराक दिवच्याक आनी त्या खातीर आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां जैत दितोल्या देवाक आर्गां दिवया. कांय बरीं उतरां मोगाळ बाबलिनो जेजू ह्या संवसारांत येवच्याक मारयेचोय हात बोट आसा आनी तिणें आपणाची कुशी सोडून जेजूक ह्या संवसारांत दिवच्याक देवाची कुरपेची आयडोण ती जाली. त्या खातीर आयज आमकांय कितें मागुया आमच्या जिवितान देवाची कुशी पाडूंक आमकां आदार माग आमच्या खासगी जिवितांत आमच्या कुटुंबीक जिवितांत आमच्या समुदायीक जिवितांत पयले सुवातेर आमच्या खासगी जिवितांत. मोगाळ बाबलिंदो आमी जायती पावटी आमच्याच बोडाचेर पात येता आमच्या गिन्यानाचेर पात येता. जायती पावटी देवाच्या उतराचेर नियाळ करून बरें आमी म्हणटा डिसर्नमेंट करून हांवें विचून काडटा तेन्ना बारीकसाणेन आमी पयले सुवातेर नियाळची गरज आसा. त्या खातीर तुज्याय म्हज्या जिवितान कितेंय आमी बरीं पावलां मारूंक सोदता तेन्ना देवाच्या आदारान पवित्र आत्म्याच्या स्फुर्तेन आमी आमचीं पावलां मारूंक आमकां आदार मागुया. दुसरे सुवातेर मोगाळ बाबडे आमच्या कुटुंबान देवाची कुशी कितें तें विचून काडपाक आमकांय जायती पावटी आडकोडी आसतात तेन्ना आमी बरी बूद घेवप गूड एडवायस आमी जाणा गूड कावन्सल आमी म्हणटा देवाचें उतर आमकां आसा आनीक सबार भाशेचे आमकां स्पिरिच्युअल डिरेक्टर्स आसात घोडे आमकां बरे बूद दिवपी आसात तांची आमी एडवायस घेवन आमच्या जिवितान बरीं पावलां मारपाक आमकां आदार मागुया बरें तें विचून काडपाक. आनी निमणे सुवातेर पवित्र सभेन समाजान आमी पळयता जायती पावटी पेपराचेर बी आमी वाचता ह्या सरकारान त्या सरकारान ह्या मनशान त्या मनशान हें केलें तें हें केलें आनी जायती पावटी मागीर उत्सांबोडा येता. जायती पावटी आपोण कोत्ता तितलें सारकें म्हणूंक जायना. दोग तीग जाणांची बूद घेवप दुसऱ्यांचो एडवायस घेवप जावं पवित्र सभेन जावं समाजान आमकां असलें मोद मागुया. हांवूच सगलें जाणा अशें म्हणटा तेन्ना हांव एके भाशेन ओस्कोत मनीस म्हूण दाखयता. दुसऱ्यांची आमी एडवायस घेवप दुसऱ्यांची आमी बूद घेवप आनी उदी करून देवाच्या आदारान आमची पावलां मारपाक आमकां एक एकल्याक आदार मागय. हें मारेन केलें. देवाची कुशी तिणें आपल्या जिवितान पाडली आनी ती देवाक मानवली तसली एक जेजू देवाची कुरपेची वस्तोरी जाली. मोगाळ बाबलिंदो आमी ह्या संवसारांत जियेता तेन्ना आमची नदर सर्गींची दवरूंक मागुया. आतां तुमी जाणात जायतीं जाणांक गाडी चलयतात तेन्ना रस्तो नकळो जाल्यार कितें करतात नॅविगेटर म्हणून घालतात आनी तो रस्त्यार खंयच्यान वचोंक जाय ते नॅविगेटर सारकें दाखयता ते भाशेन ते वेतात कितें आहा थिंगा स्पीड ब्रेकर आहा जाल्यार क्रॉस जंक्शन आहा जाल्यार हे आनी ते भाशेन ताका सांगून सुरक्षीतपणान आपलो रस्तो ते चलयतात. आमकांय ह्या संवसारांत जियेता तेन्ना देवाची कुशीची पोरमणें आमचें जिवन सुर्गीची नदर आमी केन्नाच आमी फाटीं दवरूंक जायना. सुर्गीचे नदरेन आमी ह्या संवसारी जिवीत जियोवन देवाची कुशी पोरमणें आमकां दिल्या ती जबाबदारी पाडूंक एक एकल्याक जावं भुरगेपणार जावं तरणाटेपणार जावं आमकां दुसरे भाशेची जबाबदारी दिल्या तातूंतल्यान देवाची कुशीन आमी जिवंक
आनीक देवाक मानता दुसरी सायबी माय भाशेन आमी तिची ताचे नीज पाटलावदार कशें जिवंक ह्या मिसान कृपा आनी आदार मागून घेवया. आनी उबी रावन आमची मागणी आमी बापाशी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी मारे भाशेन आमकां ल्हानवीक उस्क्यान बोललेली आनी सदांच देवाची खोशी करूंक आपल्या जिवितांतल्या देखी आनी प्रवचनां वरवीं शिकयल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. आमच्या देशाच्या फुडारी कसलेच भेदभाव करिनासतना निरस्वार्थीपणान पोरजेची सेवा करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बोड आनी कृपा बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांनी समुदायांनी सदांच मोग मोयपास एकामेकाचो हुस्को सेवा चाकरी बोगसणें वाडोवंक आनी चोडोवंक आनी मारे भाशेन आमी देवाची खुशी सदांच करूंक वावरूंक आमकां बोड आनी कृपा बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. मिसाची भेट देवाचें उतर तेर्स आनी मागणें आमकां देवाची खोशी करूंक गोठाय आदार आनी बोड दिता. तर मारेक फुडें घालून आमचें आत्मीक जिवीत सुफोड आनी जिवाड कर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. बोस सुर्गींच्या बापा ही आमी मागणी तुजे शिंदोल्ल्यान आनी आमच्याय काळजान जायते उस्के कोणती आहात ते तुजे शिंदोतांव दोयीन आमकां पाव. तुजे कुशेक आमी सदांच आयती जावंक आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बिठुनी वेडार गायन करुया. C26 निर्मोल बेट उंडिया सोऱ्याची पेज 39. निर्मोल बेट उंडिया सोऱ्याची सोम्या जेजून ती गोडलोली कोण आपले मसरोगो ताणे पोसूंक आमच्या ओतम्याक एक बोड करून जेजू बोले आमच्या काळजाची भेट कोता. म्हणून घे कने तुझ्या मनासमोर पिता. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोद पदवीदार देवबापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमे आमच्या आनी आख्या पवित्रतेच्या दावाक सर्वेश्वर मानून घेवं. सुर्गींच्या बापा तुझ्या पुताची आवयक आयच्या दिसाक केरीत मान दिवंक हे वेदी बोंटोनी संतोषान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ती देणी आमी तुका भक्तीन समर्पितांव आनी तुज्या हातांतली पोत्तून घेतांव. ताचे वरवीं आनी सायबीन मायची विणोनेन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस सोदीक आमी बरो म्हूण मागतांव. तुज्या पुता जेजूचे नांवींग. आमेन.
सर्वेश्व तुमचे सवे आसूं आनी तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परताय उबारता सर्वेश्वर आमच्या देवाक दिनवासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेश्वरा पवित्र बापा आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भागिवंत आंकवार मारीचो भोक्तीन आयज आमी उगडास कोत्ता आनी तिचें दिनवासनेचें गीत गावन तुजी कोणवाळाय आमी वाखाणटा शेकान शेक प्रितुमींचेर कितली वती तुजी विस्मिता सोर काडी मनशांताय कितली ओप्रिमी तुजी दोयाळाय तुजे ल्हानवीक चाकुनीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सुमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उद्देशीन देवदूतांचो दलबार संतोसान तुका वाखाणटा स्वर्गार तांचे वाखाणीक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Dolbaraco sobes portum Surgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उंसर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंसर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपली कुशीन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वावरतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavataco good porgotuja Gesù melo Gesù cibo sala Gesù novian ietolo Gesù novian ietolo बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आखे प्रितुमींचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनीक फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवणपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर मरून गेल्यान तांकां सासणीक शांती मागता तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोटजोडीत मुखामोळ पडयोंक फाव कर आमा समेस्तांची आमची एक एकल्याची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती भागिवंत झुजे भागिवंत दोर्मदुता भागिवंत फिलीप आनी जाकोब आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भोक्तां बरोबर भागिवंत झुजे वाजा बरोबर भागिवंत मॅक्झिमिलियन कोल्बी बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पुर्विदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन. आमचे बापा हे मागणे म्हणटा तेन्ना आमी देवाची खुशी आमचे मदें मागता. तर सदांच देवाचे बळाचेर पातयोंक ताच्या उतरांतल्यान मागण्यांतल्यान उदीक आनी बरी बुदींतल्यान आमी देवाची कुशेक आमी आयतें आसूंक आमकां आदार मागून म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आज सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटांचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी आतां राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमची कागलूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमची कागलूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ओ जेजू आमचो सुमी आमकां व्हडल्यांतलो व्हडलो ना म्हणून देवाची कुशीक आमी आयती आसूं. तो आमकां बळ जाता असल्या मनान ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतात ती सगलीं आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सुमेक आमच्या काळजांत शिव वेताना गायन करुया. D17 पेज नंबर 56. जेजू म्हज्या देवा आवडेता घेवचें तुका. जेजू म्हज्या देवा आवडेता घेवचें तुका. यो यो म्हज्या जेजू सगळेंच म्हजें कळीसायबा दिता तुका. यो यो म्हज्या जेजू सगळेंच म्हजें कळीसायबा दिता तुका. जेजू म्हज्या देवा आवडेता घेवचें तुका. जेजू म्हज्या देवा आवडेता घेवचें तुका. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगतां परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सोशिलो कडसून कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. आनी आतां आमी सायबीमाचें तुस गीत देवाक तिणें वाखाणलो सगल्या
ओत्सोऱ्यां विस्मितां खातीर हीं सायबिमांची उतरां आमचीं करून देवाक आमी सगल्या देण्या खातीर मिसाची भेटी समारंभणे खातीर हेर आशिर्वादां खातीर आमी दिनवासून ह्या गितांत मारीच्या तुस गितांत आमी वांटो घेतलो. सर्वेश्वरान आपले ल्हानवेक चाकुनीचे दीस घाली देखून सगल्यो पिडका म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. Mozot mosolves porak vakanta Moja tarka deva sove murgota Mozot mosolves porak vakanta Moja tarka deva sove murgota Tane lanvik sakonece dishkali Soglio pinka maka bagi multolio Sorbolistan maka kili ojapa Povitoci soda hochita chena Apli bhakti kortolyata amcho dev Pinke kavlu doya dakoita Aplo bolishta tu barun survespo Karza mona gordo tolyam daudaita Podvedara sodra voilyam shevtita Lavika mai mogan voitata Buke lolyam dadustota denyani Gresta salya khali korun potita Ugdas torun आपल्या दोयाड मोगाचो इस्राएलाक आपल्या सगळ्यांक बागिता अब्राहमाक आनी पोचाक पुता दिल्ले उतर विश्वासी देव सांबाळटा Papakani putakanatmya Adi atani soda sodaka Moima papakani putakanatmya Adi atani soda sodaka Mozot mosorves porak vakata Moja tarka deva sove murgota Mozot mosorves porak vakata Moja tarka deva sove murgota सर्वेश्वरान आपले ल्हानवेक चाकुनीचे दीस घाली देखून सगल्यो पिणका म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा आमच्या मोगाळ बापा भागिवंत आंकवार मारी चौगडास करून सर्गींचें जिवीत दितोल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला तेच आंकवार मारीच्यान सगल्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणांच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पळय म्हूण आमी खालतीपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीक आमेन. तर पातकुराच्या नांवान फादर कोपेलांव फादर एडवर्ड जोरी ताका आयज येवंक कोडोंक ना कांय कारणाक लागून आनी म्हज्या नांवान तुमकां सगल्यांक आमी कुशाल बरीत वेस्पर्स आवडयता विश यू हॅपी वेस्पर्स. तशेंच फाल्यां फेस्ताचे मीस सकाळीं 9 वाजता गोवा 365 ह्या चॅनलाचेर दाखयतल्या तो तुमी मागण्याच्या मनान तातूंत वांटो घेवचो म्हूण मागता. तशेंच कालच्या दिसाक आनी आयच्या दिसाक हे आमकां रिकॉर्डिंग केल्ल्या आमच्या भावा खातीरूय आमी दिनवासता. थँक्यू. तशेंच एक उडगास करता आमची आवर लेडी ऑफ पेपेचर्साक हायर सेकंडरी हे आमचें आहा स्कॉल कशें हायर सेकंडरी आनीक आमचें पयलें एकूच स्ट्रीम आसलें आर्ट्स आतां आमकां कॉमर्सूय हें परवानगी दिल्या उक्तें करूंक म्हणटच तुमचीं भुरगीं कोणूय कॉमर्सांत
11थांत भितर सरोंक सोदता जाल्यार आमच्या ह्या आवर लेडी ऑफ पेर्पेच्युअल हायर सेकंडरी ह्या इस्कॉलान तुमी तांकां हाडची म्हूण मागता उपकार करून, कित्याक भुरगीं आहात जाल्यार हे मागीर कॉमर्स स्ट्रीम उक्तें करूंक मेवतलें. आमी वाकाणटो आमचो मॅनेजर फादर मारियो आसा हायर सेकंडरीचो, मागीर एक्टींग प्रिंसिपल आसा मिसीस नोरीन, आनीक दुसऱ्यांक आनी ते भाशेन आदार दिल्ल्यांक आमी दिनवासता. म्हणटच आमचेच गांवांत ही हायर सेकंडरी आहा म्हणटच ताची आमी फायदो घेवचो आनी तुमच्या भुरग्यांक ह्या आमच्या हायर सेकंडरीन तुमी धाडचें म्हूण मागता. देव बरें करूं. सर्वेश्वर तुमचे सव्य आसूं आनी तुमचे सव्य आनी सोर पुर्विदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आयची मिसाची मांडावळ केल्ली आमचे स्टाफ तांकांय आमी दिनवासता. Sai bini tunge amchi rani aikon tunge ge mai tuja burgyanchi magni aikon Ami magta mae amche haat sodun besav amche ga tuje haat ughडून Ami magta mae amche haat sodun besav amche ga